We have in fact, all the states have been issued instruction by the MHA that in view of the 26 Jan Republic Day, we have to do flag hosting on all the islands. That is why we have come here on this island today, along with all the other stakeholders like Forest, Coast Guard, Indian Navy, the NCC, the Forest Department, and the Police Department. So this is a great day for us that we have come here and done the flag hosting. Sir, can you mention the importance of this island space? Yes, all these islands are having a strategic location, and to ensure that the security of these coastal islands, that is one of the reason we are here today. Patrolling with our boats. We have got 7 police stations, and all police stations are doing coastal patrolling to safeguard the interests of the state. We have to all dedicate ourselves to this nation, and we should always strive to ensure peace and stability for the state of Goa and for India as a whole. हांव 3rd टर्म इन बोगमालो पंचायती मेंबर हा, पूण हे म्हाका फर्स्ट टायम इतले बेस्ट सगळे एकवट हा. सगळ्यांनी फर्स्ट टायम सर आमचो DSP सरान मेळोन सारकी इनिशिएटीव घेवन सगळे गव्हर्मेंट ऑफिसर एक गेट टुगेदर हाडला. ही आमची पयली जी मुर्मुगांव तालुका तांकां पयली खुशालकाय सगळे गेट टुगेदर फर्स्ट टायम इन लायफा म्हाज्या फर्स्ट टायम ते एक जाले. हांव सराक सगळ्यांक तांकां जो कोण येयला तांकां तितल्यांक हांव सल्यूट करता. तशेंच आमी आयज येयले 26 हे रिपब्लिक, हांगसरलो इतलो बरो व्यू हा, आख्खे गोंयान खंय तसलो व्यू ना. द बेस्ट आमचो आयलँड तो आमी बरोबर सांबाळ्ळा आयज पर्यंत. आनी तसो गव्हर्मेंटा कडेन मागता कितें आमकां फेसिलिटी जाय, कितें जाय तुमी येवपाक जाय. कित्याक आमकां तेकोनसा नियरस्ट बोगमालो बीच आनी बायणा बीच लागता. हे 2-3 MLA लागता. तांकां तेंचे कडेन मागता जे MLA ही आमकां डेवलप करपाक, क्लिनींग करपाक आमकां सपोर्ट करपाचो. तसोच हांव हे सगळ्यांक सराक DSP सराक ताका हांव सल्यूट करता की तांणी इनिशिएटीव घेवन सगळ्या कोस्ट हाडला, टुरिजम हाडला, कोस्ट पुलीस टुरिजम, COP हे 4-5 जाण डिपार्टमेंट येता. तांकां हांव सगळ्यांक काळजान सान देव बरें कर म्हणटा. हॅलो, हांव जॉन मार्टिन फ्रॉम बोगमालो. हांव एक सिविलियन. हांव फिशरमॅना येवत आसून आनी लोकल्सां येवत आसून एक 2 उतरां म्हणपाक सोदता की सद्यार आमी आयलँडाचे येयले 26 जानेवारी सेलिब्रेशना. आमी पयलें हिंगा 26 तर आमी पावचे ना जाणा, पूण ताका लागून आमी पयले येयले आज फ्लॅग हॉस्टिंग करपाक आयलँडाचेर. सगळ्या आयलँडाचेर करतले आमी फ्लॅग हॉस्टिंग. आनी हांव थँक्यू म्हणपाक सोदता कोस्टल पुलिसान, नेवल, कोस्ट गार्ड, COP, कॅप्टन आमगेले ओशनोग्राफी, तितून मध्ये हांव सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. कितें हे आमचे सगळे सायबाज हिंगा आहा, ते सगळे आमकां एक एकवट असो दाखोवपाक. आज तेणी आमकां एक सांगाती असो दाखयला. कितें हाल्या कितें जालें, आमी सांडले दर्यान, सांडून पावले, कितें जालें आमच्या फिशरमॅनाक. एक होप आहा की आमकां ते सगळे पावतले म्हणून. एक फोनार एक उतरार आमकां ते हेल्प करूंक येतले म्हणून. सो आमी सगळेच, आनी आमी सगळे सिविलियन तेंचे बरोबर उबे रावचे. फाल्यां कितें जालें तांकां कसलो हेल्प जाय, फिशरमॅन आनी सिविलियन तांकां सगळे आमी हेल्प दाखोवचो, आमचे मदें आदार दिवचो. इज द बेस्ट एट द मोमेंट. आय हॅव नो वर्ड्स फॉर दीस. म्हाका दिसता अशें करून सदांच आमी रावचे, एकमुखार पावोन एकमुखार सांगातीन रावचे, आनी केन्ना कितें कोणाक हेल्प जाल्यार हेल्प करचो म्हणून. We were surprised to see like the Coast Guard coming here for the flag hoisting. They are doing this all in preparation for the 26th January. So we feel safe that the Coast Guard are reaching to the island. आणि अनेक कितें बरें दिसलें ते we could be a part of it. Correct. That is one thing that we really liked the most. So yeah, thank you so much, sir. Many people got it like after many years, the flag hoisting, which we missed. Yeah, After school days, was the last time flag hoist केलं. So this was a very nice opportunity. We were lucky, I would say. So thank you so much. आमकां वो chance मेळ्ळो तुमचे बरोबर हिंगा एकवटान वो flag hoist करपाक. So thank you so much. Thank you. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.